गोंय बीजेपी लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारीक लागल्या। शेनवारा घेतिल्ल्या पार्टीच्या खासा बसकेंत वेंचणुकेचेर बूथ पावंड्यार पार्टी आनीक घटमूट करपाचें काम सुरू केलां। श्रीपादाचे आनी सावयकाराचें नांव लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार म्हूण केंद्रीय पार्लमेंट बोर्डाक धाडटले अशें प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान उलोवन दाखयलां। 18 तारखेक जावपी श्रीपाद नायकाच्या नागरी सत्काराचो सुवाळो लोकसभेच्या प्रचाराचे दृश्टीन म्हत्वाचो थारतलो। प्रदेश भारतीय जनता पार्टीचे मुखेल पदाधिकाऱ्यांची एक खासा बसका शेनवारा पणजे जाली। 18 तारखेर श्रीपाद नायकाचो नागरी सत्कार आनी येता ते लोकसभा वेंचणुकेची तयारी हे मुद्द्यांचेर बसका आपयल्ली। भाजपाच्या कार्यकर्त्यांच्या हातात हो इलेक्टरल रोल पळयल्यार भाजपाच्या लोकसभा वेंचणुकेचे तयारीचो अदमास येता। लोकसभेची हितूंतल्यान आमी आतां BLA सगळ्याक बुथाचेर BLA अपॉयंट करपाचे आसात, ती तयारी चालू आसा। सगळे 40 मतदारसंघा खातीर आमी कोऑर्डिनेटर अपॉयंट केल्ले आसा आनी प्रभारी म्हणून एक प्रमुख ऑफिस बेरर आनी मंत्र्यांक प्रभारी म्हणून 2 किंवा 3 मतदारसंघाचो चार्ज दिल्लो आसा आनी ह्या हितूंतल्यान ते मागीर त्या मतदारसंघान प्रवास करतले, मिटिंग्स लायतले। भाजपाचे लोकसभा उमेदवारय थारल्यात। श्रीपाद नायक आनी नरेंद्र सावयकार हांची दोगांचीच नांवां उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या उमेदवारी खातीर दिल्ली भाजपाच्या संसदीय मंडळाक धाडटले। पक्षान ठरयल्लें आसा की पार्लिमेंट बोर्डाक ते नांव वतलें आनी मागीर तें फायनल जातलें उत्तर गोंयचे उमेदवार म्हणून। आनी ह्या हितूंतल्यान तेजो एक समाजाक केल्ले कामाचो वावर तेंचो पळोवन पक्षान ठरयलां की तेंचो एक 60 तेंची भव्य हेणें साजरी करपाची। सावथाचें कितें आहा? सावथाचें सुद्दां म्हणजे म्हटलेलें आसा की कार्यकर्त्याच्या सगळ्यांक विचारान घेवन म्हणजे गेले फावटी आमचे नरेंद्र सावयकर आसा त्या उग्या मतांनी हरलेले। सरकार तेन्ना आमचें नाशिल्लें, तरी आसतना आमी निवडून येवपाची शक्यता निर्माण जाल्ली आनी आमी जिखता पडलेले आसा। ते योग्य उमेदवार सावयकार आसा, हितून मातूय दुबाव ना। पणजेच्यान ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार दिनेश करपे। राष्ट्रीय ज्युनियर जुडो खेळा सर्तीत वांटो घेवपावेल्यान जुडोका आनी गोवा जुडो संघटने मदलो वाद घडये मिटतलो। संघटना राष्ट्रीय सर्तीत वांटो घेवंक दिना म्हणून कांय तिडकल्ल्या जुडोकांनी आयतारा पणजे कांपालार SAGच्या इंडोर स्टेडियमाकडेन निदर्शनां करून अधिकाऱ्यांक घेराव घालो। संघटनेच्या वतीन सगळ्यांक खेळपाक दितले अशें उतर अध्यक्षान तांकां सध्या दिलां। नोव्हेंबर म्हयन्यांत रांची राष्ट्रीय सर्त जावपाची आसा। लुसोफोनिया गेम्सात गोंयच्या जुडोकांक खेळपाक दिना म्हूण 14 जाण हायकोर्टात गेल्यात। तांकां गोंयची जुडो संघटना सध्या राष्ट्रीय सर्तीन खेळपाक दिना। आयतारा कांपाल इंडोर स्टेडियमार गोंयचे 150 जुडो खेळगड्यांनी येवन बरोच बोवाळ केलो। संघटनेच्या वांगड्यांक राष्ट्रीय सर्तीत वांटो घेवंक दिवचो म्हूण ते मागताले। कित्याक आमी मेडलां काडल्या वचून त्रास भोगोन पयशे सुद्दां सारके गावना सर आनी हो काडटा आमच्या वांगडा। This is my record for the last 10 years. This is my certificates for the last 10 years. How we are on this. This is my record. This is Delhi National. This is my medalist certificate. This is my all record I have over here. You see my nationals last 10 years. घाम गळोन काढलेले आसा हे सगळे घाम गळोन काढलेले आसा। आमी इतला प्रॅक्टिस करपा कितें फायदो? हे आमचे नॅशनल आनी हे जी कोण प्रॅक्टिस करता तांकां इंटरनॅशनल टीमी घेवपाचो खंयचो फायदो? आमी लुसोफोनिया गेमी गेले जाल्यार व्हडले केले, आमी आमचो नॅट मागला न्हू, आमकां चान्स घेवन आमी फायदो कितें इतकी वर्सां जुडोराक? बोवाळ जाल्या उपरांत गोवा जुडो संघटनेचो अध्यक्ष गुरदास भक्तान सगळ्या जुडोकांक राष्ट्रीय सर्तीत खेळपाक दितले अशें उतर सध्या दिलां। आमकां बरो न्यूज बरी मॅसेज येयल्ली आसा आमचे गोवा जुडो असोसिएशनचे प्रेसिडेंट मिस्टर गुरुदास भक्ता हांचे कडल्यान की जे कितें कालच्या मिटिंगेन घडलां ते सगळे कॅन्सल केले गेले वयतले आनी फ्रेशली नवीन सिलेक्शन ट्रायल फॉर ज्युनियर टू रांची आनी सगळ्यो कॅटेगरीज खेळल्यो गेल्यो वयतल्यो आनी त्याच बरोबर ज्या भुरग्यांक जे कोणी पेटिशन फायल केल्या तांकां बॅन केल्ली तांकांय खेळपाक मेळटलें अशें म्हणून मॅसेज येयल्लो आसा। स्टुडंटा खातीर सुशांत पळ। शेनवारा सावन नवरात्रां सुरू जालीं। पयल्या दिसा घटस्थापना जाले उपरांत 9 रातींनी देवीच्या 9 रुपांची पुजा जाता। अंदू 8 राती आयल्यात। दसऱ्यान नवरात्रां सोंपतात। गोंयांत तर देवीचीच न्हय अंत्रुज म्हालात नागेश रामनाथा सारकेल्या कांय देवांची मखरां आसतात। आयच्या आमच्या व्हिडिओंतल्यान घरा बशिल्ले कडेन घेयात तुमच्या कुळदेवाचें दर्शन। पळयात गोंयचे मखरोत्सव आनी नवरात्रां।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.